ताका इक्विपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक हायर करपाक आनी लिजींग कॉस्ट म्हणून 17,75,00,000 दिल्यात। जेट स्की, बोटी, डायविंग किट्स, जॅकेट्स, जिप्स, डिझल चार्जीस 4,63,00,000 दिल्यात। I want to ask you, तांकां फकत 2 युनिफॉर्म दिताय, 2 गॉगल्स दिताय of 1,000 rupees. I want to know from you why you have spent so much money, and if you have spent so much money, why don't the department take it on its own instead of running? You are spending so much money. The private party is making money there. 5 years renew zalo because this house deliberated that scam before. हेजेर discussion zalo ha आणि थोड member आमगे आत तेशाय, but हेजेर तू कित कोत्ता? What is your this ते वर्करांक प्रोटेक्ट करपाक कित तुगे रोल? 3,033 मनशांक ताणें वाचयले असो रेकॉर्ड 5 वर्सां पयलींचो कितले मेल्यात ते तुमी काडात आनी आतां कितलें सुदारलां तें काडात। हेजेरय तूं समज तूं अशें तशें उलोवपाक लोक दावतले कोणूच फुडें सरचो ना। तूं जो तर 83% गोंयकार आहाय आनी तूं गोंयकार जो तर भुरगीं सगळें काम करताय स्किल्ड तांकां तूं सारकें फारीक करना। सोड आतां तूं आतां ही इन्क्वायरी हांवें पडात कितें उलयलां तेजेर तूं इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केले जाल्यार तूं टेक ओवर करून प्रायवेट गव्हर्मेंट करूं सोदिता। गव्हर्मेंट कॅन रन दिस एजन्सी, गव्हर्मेंट कॅन रन दीस। गव्हर्मेंटाक पयलीं लायफ गार्ड आशिल्ले सरकारा कडेन, त्या वेळार सगळे हावजान बोवाळ जातालो की ते सारके नासतात जाग्यार, टायमार नासतात। डेथ सुद्दां 46 पर्यंत डेथ जाताली। त्यामुळे फायनली सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की हो विशय जॉब आउटसोर्स करपाचो। आमच्या बाब आमदाराक जर कोण खबर आसा कॅपेबल, जेन्ना ताजें टेंडर येता तेन्ना ताणें फायल करूंक जाय टेंडर आनी घेवचें। आमी हो जॉब सरकार घेवची ना, सरकारान जॉब आउटसोर्स केला, नोकरी आउटसोर्स करूं ना। काही गजाली अश्यो असतात की त्यो गजाली सरकार सारक्यो चलोवंक शकना, त्यामुळे आउटसोर्स केल्ल्या। त्यामुळे बेटे नाका आशिल्लो विशय आपले कितें तरी 83% गोंयकार आसा जाल्यार तुमीच कित्याक चलयना, तो आमकां चलोवपाक जमना म्हणून आउटसोर्स केला। Isn't it the onus of responsibility to search one go on? प्रधान ते भायले मेळटाय सांगलें मुख्यमंत्री ताणें सोदून दी। हांव कितें सोदतालो? तूं गोंयकार न्ही, तूं गव्हर्मेंट तुका गोंयकाराची आवड आला तूं सोद आनी दी मरे भितर।